म्हादई जलविवाद लवादाच्या माध्यमांतल्यान निर्माण जाल्ले म्हादई प्रवाह ह्या ऑथॉरिटीन जशी गोंयान आणि महाराष्ट्राच्या म्हादईच्या देंगण्यान पळवणी केली त्याच परीन आयज ह्या म्हादई प्रवाहाचे जे अध्यक्ष आसा PM स्कॉट हांणी कणकुंबी वाठाराक भेट दिली। सुरवेक तांणी चोल्ला हो जो गांव आसा ह्या चोल्ला गांवान सातेरी केळबाईच्या मंदिरा लागीं जी हलतर नाला उगम पावता त्या हलतर नालाचेर कर्नाटक सरकार हलतरा धरण बांदपाचें आसा। थंय धरण बांदून ते उदक जे आसा हें उदक कळसा नाल्यान सुर्ला हांगासर हाडून ते उदक मलप्रभेच्या पात्रांत पळोवपाचें आसा। आयज चोल्ला वाठारांत हलतर नालाची पळोवणी केल्या उपरांत हे जे प्राधिकरण असले ते प्राधिकरण सुर्ला गांवांत गेले। चोल्ला आनी सुर्ला ह्या दोन गांवांच्या मदीं जी सुर्ला नाला ही उदकाचो स्रोत जो आसा हो उगम पावता आनी तेचेर 5 बंधारे बांदून ते उदक जे आसा हे वळोवन कर्नाटकान व्हरपाचें थारायलेलें आसा। हो पुराय वाठार जो आसा तो एका अर्दान म्हादई अभयारण्य आसा आनी दुसऱ्या अर्दान कर्नाटकाचे सरकारी राखीव जंगल क्षेत्र आसा। तेच्या उपरांत कर्नाटकाचे जे अधिकारी असले कर्नाटका निरावरी निगम हांकां खबर असले की आपूण कणकुंबी हांगासर कळसा प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान ज्यो करण्यो केल्लेल्यो आसा तर त्यो करण्यो ती षडयंत्रां ही प्रवाह प्राधिकरणाच्या नदरेक पडोवंक जायना म्हणून तेंच्यांनी हर तरेन प्रयत्न केलो। गोंयच्या जलसंसाधन खात्याचे सचिव सुभाष चंद्रा हांणी प्रवाह प्राधिकरणाक विनंती केली की तांणी ज्या वाठारांतल्यान कर्नाटकान बेकायदेशीररित्या पारवट नालाचे उदक जे आसा जे गोंय वटेन येताले ते वळोवन तेंच्यांनी परते मलप्रभेच्या पात्रांत हेल्ले आसा तर तेची पळोवणी करपा खातीर जेन्ना प्रयत्न गोंय सरकारच्या वतीन जालो त्या वेळार कर्नाटकान ताका आडमेळे निर्माण केले आनी त्या बदलाक तेंच्यांनी ज्या वाठारांत कळसा प्रकल्पाचे काम पुराय जाल्लेलें आसा आनी उदक जे आसा ते उदक त्या अर्दान वचोंक जायना मलप्रभेच्या पात्रांत वचोंक जायना हाच्या खातीर तेंच्यांनी चिरेबंदी भिंत घातलेली आसा। तर त्या जाग्यार ह्या प्राधिकरणान तेंच्यांनी हेले आनी त्याच्या उपरांत निमाणी प्राधिकरण जे आसा ते कॉन्ड्यूट जे बांदलेले आसा म्हणजे जेतूंतल्यान 2 प्रवाह जे आसा हे मलप्रभेचे आनी तिसरो प्रवाह जो आसा हो कळसा नाल्याचे उदक आसा अशी गोंयच्या प्रतिनिधींनी म्हायती दिवपाचो यत्न केलो पण कर्नाटकान तेकाय कांय प्रमाणात आडमेळे निर्माण केले। एकंदर कर्नाटक जे आसा ते मोठ्या ताकदीन ह्या प्रकरणात आपल्या वाट्याक जास्तीत जास्त उदक कशें मेळटलें हाच्या खातीर षडयंत्रां आखीत आसा आनी आयज प्रवाहान कर्नाटकान जेन्ना ही पळोवणी सुरू केली तेन्ना सुरवे पासूनच निमणे मेरेन कर्नाटकान आपली षडयंत्रां त्यांच्या नदरेक पडची ना हाच्या खातीर जायते यत्न केले। निमणे कडेन हे प्राधिकरण जे आसा हे प्राधिकरण चापोली हांगासर गेले। चापोली वाठारांत कोटणी नाला जो आसा त्या नाल्याचेर कर्नाटक सरकारान थंय जलविद्युत प्रकल्प उबारपाचें थारायलेलें आसा आनी निमणे कडेन हे प्राधिकरण जे आसा हे खानापूरच्या लागसार नेरसे जो वाठार आसा त्या नेरसे वाठारांत भांडुरा प्रकल्प येवपाचो आसा तर त्या वाठाराची एकंदर पळोवणी जी आसा ही गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीन प्रवाह प्राधिकरणान आयज पुराय केल्लेली आसा। गोंय सरकारान फाल्यां जी बैठक बेंगलोर हांगा जातली ह्या संदर्भात तर त्या बैठकीन आपली बाजू जी आसा ही भक्कमपणान मांडपाचो यत्न करपाक जाय नाजाल्यार परत एकदा कर्नाटक चारी मुंड्या चीत करपाचो गोंयांक प्रयत्न करपाचो आसा आनी कर्नाटकाची जी षडयंत्रां आसा ही षडयंत्रां तरातरांच्या माध्यमांतल्यान ती यशस्वी जावपा खातीर यत्न करीत आसा।